the naphtha which is there in this Nushi Nalini ship, yesterday MPT started pumping that naphtha and it is being stored here at Ganesh Reservoir. They have a container here which is certified also and it can keep that. But concern was raised by local residents and Honorable MLA himself asked me to come and see. I can see that there is a lot of, not only houses, schools, etc. Everything is all around, and I can also see that we have to prioritize safety of people first. So we are going to take a decision soon about this. Right now I have asked MPT to stop the pumping and we'll take decision very quickly. मेट्रिक टन दुनिया का कोई पंप उसको आधे घंटे में नहीं कर सकता. इट टेक्स 24 आवर्स. ठीक है, अभी 8 घंटे 10 घंटे का ही ऑपरेशन हुआ है. कितना डाला था? अभी इट्स अराउंड 500 टन्स हियर जो कि भी आया है. ठीक है, बट आई हैव आस्क्ड देम टू स्टॉप इट एट दिस स्टेज एंड वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन क्विकली. भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मतदारसंघात अध्यक्ष संजयभाई सातार्डेकाच्या सकल आम्ही सगळे कावन्सिलर मेळून जर मुद्दो उबारलो जाल्यार तो लोकांच्या इंट्रस्टाचोच मुद्दो आसलो आयज पर्यंत. तसोच एक गणेश बेंदोप्लास्टान नाफ्ता स्टोर करप न्ही एक दिसा खातीर सुद्दां अशें आमचें मत आसलेलें. म्हाका खबर ना तेंचे सगळे रिपोर्ट आनी सगळे इन्स्पेक्शन आमकां न कळटा जाल्लें. त्या कारणान तेंच्यांनी हांगा घातलेलें. सगळे जाण म्हणजे आतां कलेक्टर येयलो तेणी बीन तांकां ही एरिया बीन कांय लक्षान येवना. तेतूनचे थोडे मिसअंडरस्टँडींग कितें आसलेलें सांगतना ते गणेश बेंदोप्लास्ट जेटी म्हणटाले ते. जेटी म्हटलं की केन्ना जेटी आसा पळय आमचे बर्थ जेटी ताका जेटी म्हणटा पूण जेटी म्हणून समजताले. जेटीतून सडा काल मागीर क्लियर केलें. हेंचे कडेन उलयलो सीएमा कडेन राती हांव एक जायसर उलयतालो. सीएम म्हाका सांगलें सकाळ पर्यंत तुका हांव कितें आसा उपाय दिता. पंपींग चालू जालां म्हटलें. आतां 12 की 14 वरां जालीं पंपींग जाल्या. 500 टन्स वयर येयला तो. 500 टन्स वयर येयला ही खरी खबर आहा. तेंचे हांगासर कोण ना. तेणी सेफ्टीचे कितें मेजर्स घेतले. जर हांगा आतां गणेश बेंदोप्लास्टान इतलो हें कार्गो वयर चडटा हें नाफ्ता जाल्यार थंय एकूय मनीस ना, एकच वॉचमॅन आहा ऑन ड्युटी. आनी ही लायन गेला 5 किलोमिटर पळय ती खंय आहा ती भितर कोण आहा ते तुका ऑफिसरय न्ही जाता तेकाय खबर ना. असो विशय आहा. सो सेफ्टी लोकांची पळोवन कलेक्टरान डायरेक्शन तांकां दिलां की आतां स्टॉप कर. मागीर तो ताका रिटर्न ऑर्डर दिता रिवर्स व्हरतलो ते परत. ताका ते रिवर्स करपाक परत प्रिपेर करपाक जाय सगळें. रिवर्स करून तो प्रिपेरेशन करता परत रिवर्स वयतलो. अशें जावंक शकता की 12 वरान जर 5शी चडला रिवर्स वचपाक 15 वरां लागूंक शकता ते प्रिपरेशन करपाक. पूण दिसता अशें इजी न्ही तें काम. इट इज व्हेरी डेंजरस लिक्वीड न्ही. ते रिटर्न वयतले आनी मागीर थंय ताका ते फुडले ऑप्शन कितें ते सीएमान केला. हांवें ताका 2-3 ऑप्शन जाला. तितूंतले एक परत येयली वेसल पळय तशी ओडून व्हरून खंय ती सोड. ऑप्शन नंबर 1 सिंपल एंड बेस्ट. बरोबर न्ही. ऑप्शन नंबर 1 ओडून सोड. ना जाल्यार तुमी कितें वर्कआउट करा. आतां ताका कितें डॅमेज जाला किंवा डॅमेज जावपाची आहा ती काळजी कोणी घेवप. ज्या मनशान कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो पळय तेणी घेवप. आमचो असो विचार आसलेलो. आमी पयली गोश्ट म्हणजे सीएमाक सारकें तेचेर लक्ष घातलो. खंय तरी पयल्या रावंडाक ताका अंडरस्टँड जावंक ना म्हणजे चूक जाला आसतली. लक्ष घातलो आनी हें डिसिजन घेतलें म्हणल्यार सीएमाक पयलीं सगळे मुरगांवांतले सगळे लोक आमचे अध्यक्षा सकट सगळे कावन्सिलर सगळे लोक थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं. हें डिसिजन चुकून जाल्लें आसतलें रिवर्स केलें म्हणून. आनी मागता लोकां कडेन लोकांनी सीएमाक हेचे बद्दल थँक्यू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.